प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 26 वोड 17 ते 29 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 6 verses 17 to 29। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तर त्याच हेरोदियस नावाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली। तिका लागून ताणे मनीस धाडून जुआवांक धरलोलो आनी बोणकुडीन घाल्लो, कारण जुआव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुज्यान तुजी बायल करून दवरूं नजो। पूण हेरोदियासीच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ती ताका जिवेशी मारूंक सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें। तो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस म्हूण जाणा जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो। तो सांगता तें आयकून पाटी फुडें सरतालो आनी तोरी खुशे मनान ताका कान दितालो। अशें आसता हेरोदीन आपल्या वाडदिसा आपल्या अधिकाऱ्यांक, आपल्या सुबेदारांक आनी गलिलियाच्या व्हड व्हड मनशांक एक व्हडलें रातचें जेवण केलें। तेन्ना एक सुयेग उप्रासलो आनी तेच हेरोदियासीची धूव भितर सरोन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतेल्यांक मानली। तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो। आनी तिका असो सुपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटीचे अर्ध जाल्यार लेगून। भायर वचून चेडवान आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, जुआव बातिस्ताचें सीस। रोकडीच राजा सरशी ताकतीन भितर येवन चेडवान अशें मागलें, आतांच्या आतां एका ताटार जुआव बातिस्ताचें सीस तुवें म्हाका दिलेलें जाय। राजाचेर व्हड संताप आयलो, पूण आपल्या सुपुतांक आनी हाजीर आसलेल्या पावण्यांक लागून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली। तेच घोडेक राजान राखणदाराक धाडलो आनी जुआवांचे सीस एका ताटार हाडूंक लायलें। ताणें वचून बोणकुडीन ताची तकली कापली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी चेडवान तें आपल्या आवयक दिलें। हें आयकून जुआवांचे सीस आयले आनी ताची कूड व्हरून ताणी ती एका समाधीन घाली। प्रितीच्या बाबणीनो, आयजें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जुआव बातिस्ताचें मरण जालें। आनी बाबणीनो, ह्या मरणा विशीं आमी आयज नियाळ करची ना, पूण बाबणीनो आमकां गरज पळोवपाक कित्याक जुआव बातिस्ताचें मरण जालें। बाबणीनो, जुआव बातिस्त एक प्रवादी आसलो। तो लोकांक सत शिकयतालो। तो मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे लोकांक सांगतालो की तांणी आपल्या पातकांचें बोगसणें मागूंक जाय, ताणें आपलें जिवीत बदलूंक जाय, खरेपणी देवा कडेन येवंक जाय। आनी बाबणीनो, इस्रायली परजेचो लोकांक एक मानमेंत आसलो देवा बरोबर। म्हणटच तांकां जबाबदारी आसली एक बरें जिवीत, एक पवित्र जिवीत, एक भाग्यवंत जिवीत जियोवपाक। आनी जुआव बातिस्त आतां लोकांक सांगतालो की तांणी खरे भाशेन जिवंक जाय, खरे भाशेन आपलें जिवीत सारूंक जाय। आनी त्या वेळार कितें घडटा, हेरोद पातशाय जो एक काजारी आसलो, तो आपल्या फिलिपाच्या बायले बरोबर, हेरोदेसा बरोबर संबंद दवरतालो। आतां बाबणीनो, जेन्ना एक पातशाय आपल्या भावाच्या बायले बरोबर संबंद दवरता तें पातक न्हय, तें पातकूच। म्हणटच जुआव बातिस्त ताका सभे माजार सांगता की तुवें जें केलां तें सारकें करूंक नाय। बाबणीनो, जुआव बातिस्त फकत लोकांक सांगिनासलो, ताणें एका राजा पातशाक पासून सांगलें, तूं कितें कोत्ताय तें सारकें न्हय, तूं चूक कोत्ताय। आनी बाबणीनो, राजाक सदांच अधिकार आहा, राजाक आमकां त्रास दिवपाक अधिकार आहा, राजाक लोकांक आपले बोणकुडीन घालपाक हें आहा, हुकूम आहा, आनी कितें म्हणटा ती ताका पदवी आहा। आनी बाबणीनो, कितें करता राजा, जुआव बातिस्ताक बोणकुडीन घालता। कित्याक जुआव बातिस्तान राजाक सांगलेलें, तूं जो संबंद दवरताय तुज्या भावाच्या बायले बरोबर सारको न्हय। आनी बाबणीनो, कितें घडटा, जुआव बातिस्त राजाक सत सांगूंक गेल्लो तेन्ना राजा शेकीन ताका बोणकुडीन
ताजो जीव काडटा। कित्याक भाव भयणीनो, हेरोद बादशाह जाणो आसलो की जे जोआन बातिस्त सांगतालो ते सत म्हणून। तो एक हेरोद बादशाह एक जुदेव आसलो, तो ओन बावार्थी नासलो, तो जुद्याच्या पादशाहाचो राजा आसलो। म्हणटच भाव भयणीनो, तो जाणो आसलो की जे कोत्तालो ते सारकें न्ही आनी जोआन बातिस्तान ताका सांगलेलें। आनी भाव भयणीनो, शेकींग हेरोद बादशाह जोआन बातिस्ताचो जीव काडटा, ताका मारून उडयता आनी आतां जोआन बातिस्त आपलो जीव दिता बोणकुणींत। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता कशे भाशेन जोआन बातिस्ताचें मरण जालें, आयज आमी जी भावार्थी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलादार म्हणटा, आमी जावं पाद्री माद्री, आमी अनभावार्थी, आमी कोणूय भावार्थी न्हय, जो कोण इगोर्जेक वता, कोण क्रिस्तांव म्हणटा, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी खरेपणी जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, आमी पॉलिटिशियना भाशेन, आमी ज्या भाशेन जे पॉलिटिशियन उलयतात, एक सांगतात दुसरे कोत्तात, एकल्यांक एक सांगतात, दुसरे कडेन वेतात आनी दुसरे सांगतात, एके भाशेन जे आमी उलयता ते आमी कोत्ता काय? भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलादार जाल्यार जे सत आमी इगोर्जेन सांगता, जे सत आमी आमच्या घरान सांगता, जे सत आमी आमच्या जिवितान आमी सांबाळटा, जे सत आमी आमच्या जिवितान पाळटा, ते सत जावन आसा खंयचोरूय एकूच सत। म्हणटच आमच्यान एक सांगूंक जायना, दुसरें करूंक जायना, कित्याक आमी डोंगी जाता। म्हणटच डोंगी कोण? डोंगी जावन आसा जो कोण सांगता एक आनी कोत्ता दुसरें। म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जितें सांगता तें आमी करपाक एकदम गरजेचें। आनी आमी खरें सत सांगीत जाल्यार आमी त्रासान पडटले, पूण आमी जेजू पासत त्रासान पडटले जाल्यार आमकां कसलीच भिरांतीची ना, भिरांत ना आमकां, कित्याक आमी साश्टीचें सूख भोगूंक पावतले। ज्या भशेन जोआन बातिस्तान सत सांगलें राजाक आनी ताणें जीव काडलो, तसोच भाव भयणीनो जेजून आमकां सांगलां, ताजे पासत, ताज्या नांवा पासत लोक आमकां त्रासान हाडटलो, आमकां खूब दुमालो दितलो, आमचो जीव पासून काडटलो, पूण आमी खरेपणी आमी सदांच सतान जियोंक, जे सत हा तें आमी जियोंक आमकां एकदम गरजेचें। आनी भाव भयणीनो, खरेपणी आमी सर्गीचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार आमी सत उलोवपाक, सत पाळूंक आनी कोणूय जावं, ल्हान जावं राजा जावं, आमी तें सत सांगूंक एकदम गरजेचें। आमी जेन्ना तोंड बंद दवरता आनी आमी फकत रावता की कोण आमकां दुमालो दीत म्हणून आमी तोंड बंद दवरता, भाव भयणीनो, देव आमकां हेमकोणान धाडटलो। आमी समजतले आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी इगोर्जेक वता म्हणून, आमी शर्माव दिता म्हणून, पूण भाव भयणीनो आमी चुकता, आमी फटवता, कित्याक जें की आमी सत सांगता तें आमी पाळपाक, खंयचोरूय पाळपाक एकदम गरजेचें, कित्याक देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला। तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन आमी खरेपणी जेजूचे पाटलादार जावन आमी ताका खरेपणी मान दिवंक ना, ताच्या उतराक मान दिवन आमी भिरांतीन रावल्या। आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया आनी खरेपणी आमी जेजूचे पाटलादार म्हूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी सत सांगपाक, सत उलोवपाक आनी सत पाळपाक आयजतान आमी सुरवात करुया। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो। तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता।